बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन. देव बरो दीस तुमकां समेस्तांक म्हज्या मोगाळ वीक्षकांनो. आयच्या दिसा मान्यासो ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य 3 म्हणटा, तुजें काम सर्वेस्पराच्या आदीन कर आनी तुज्यो येवजण्यो सफळ जातल्यो. दयाळा बापा, आयचो दीस आनी मुखलो एक हप्तो हर एकल्यांचो तुज्या हातान समर्पण दिता. जें कितें तांकां गरज आसा तें सर तूं ह्या मुखल्या हप्त्यांतून दया कर. हर एकल्यांनी तांणी हाती घेतलीं सर कामां तुज्या दयेन तूं यशस्वी जायशें कर. लांब काळांतल्यान बाकी उरिल्लीं कामां, पंथाक पावनासलीं कामां हर एकी तुज्या दयेन तीं सफळ जायशें कर. हर एकल्यांनी आयच्या दिसा आनी फाल्यांच्या दिसांतल्यान भायर दवरता आसतना तांचें मॅट तें तूं राखून सांबाळून व्हर. तें आदलो नसनाशें तूं राखून सांबाळून व्हर. भायर भितर वेता आसतना हर एकल्यांची मॅटां तूं राखून सांबाळून व्हर. तुज्या मुखामळाचो परचळ हर एकल्यांचेर तूं फांकय. हर एका दुबळ्या धाकट्यांचें गरजेवंतांचीं दुखां तूं पुसून काड. फावो त्या काळार फावो त्या रितीन फावो त्या व्यक्ती मुखांतर तांच्या गरजांक तूं स्पंदन कर. सर्गींच्या बापा, प्रत्यक्ष आनी परोक्ष रितीन तुज्या कुमकेचो हात ह्या हर एकल्यांक तांच्या जिवितांत भोगूंक तूं तुजी कृपा ससाय आदार मजत तूं लाभय. तुज्या पवित्र आत्म्याक हर एकल्यांचेर ह्या घडये तूं पाठय. तुज्या दयेचो आत्मो ह्या घडये हर एकल्यांचेर, हे विक्षण करतल्यांचेर हर एकल्यांचेर ह्या घडये तूं देवय. सर्गींच्या बापा, पवित्र आत्म्या ये तुज्या बावर्त्यांचें काळजां भर आनी पेटयतां तूं उजो तुज्या मोगाचो. पवित्र आत्म्या ये तुज्या बावर्त्यांचें काळजां भर आनी पेटयतां तूं उजो तुज्या मोगाचो. पवित्र आत्म्या ये तुज्या बावर्त्यांचें काळजां भर आनी पेटयतां तूं उजो तुज्या मोगाचो. पश्य वर 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 अप्प वर 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 यप्प वर 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 अप्प वर 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 वर. सर्गींच्या बापा, हर एक भुरगें हर एक रसना तुजीं तीं जावन आसात. जल्माच्या आदींच तुज्या हाताच्या ताळव्यार तुवें हर एकल्यांचें नांव तुवें खांतयलां. हर एकल्यांक तूं जाणाय. हर एकल्यांची अंतस्करणां जाणा असो देव तूं जावन आसाय. हर एकल्यांची ह्या दुबळ्या धाकट्यांचीं दुखां तूं ह्या घडये पळय. तांकां तूं स्पंदन कर. तांकां कितें गरज आसा तांच्या जिविताच्या अंतार त्या हर एका घडये तांकां तूं कुमकेचो हात तूं लाभय. मागण्यांत तांकां बळादीक कर. तुजेर विश्वास दवरूंक भावार्थ दवरूंक तूं तांकां तुजी कृपा आनी मजत तूं तांकां लाभय. सर तांच्या जिवितांतल्या बऱ्या कामांत तुजें सांगातपण दी. यशस्वी लाभय. हर एका हंतार तुजें मार्गदर्शन फावो ती जाणवाय आनी समजणे मुखांतर तांच्या जिवितांतले मॅटां काडूंक हर एका भुरग्याक, हर एका युवा जनांक, हर एक घर चलयतल्या वडिलांक आनी प्रायवंतांक तूं दिवन आशिर्वाद सिमून ह्या घडये तुजे लागीं परतून मागतां. आमेन.